नमस्कार. काय तांत्रिक अडचणी खातीर आमकां मातसो उशीर जालो तुमी समजून घेतली अशें मानता आनी सुरवात करता. कोंकणी भाशा मंडळ गोंयचें कोंकणी वाचन विश्व घडोवन हाडटा. कोंकणी फिल्मांतलें साहित्य ह्या विशयाचेर चर्चासत्र. सुरवातेक आमच्या मुखार येता डॉक्टर भारती फळारी. सर्वसामान्य मनशाकडेन पावपाक पयलें लिखीत साधन आशिल्लें साहित्य, पूण ताका एक मर्यादा आसता. तशेंच लोकनाट्य, खेळ, तियात्रा हे लेगीत ठरावीक प्रेक्षकां पुरती मर्यादित उरता. ह्या वेळार सिनेमा वा चलचित्रां हे एकमेव माध्यम आशिल्लें जेणे करून व्हडा प्रमाणांत लोकां मेरेन पावप जातालें. आयच्या चर्चेंतलें पयलें फिल्म पलतडचो मनीस हे 14 सप्टेंबर 2009 ह्या दिसा प्रकाशीत जाल्लें. हे फिल्म कोंकणीतल्या म्हालगडे साहित्यकार महाबळेश्वर सैल हांच्या अदृश्ट ह्या कथेचेर आधारीत आसा. तशेंच हाचे दिग्दर्शन लक्ष्मीकांत शेडगांवकर हांणी केलां. ह्या फिल्माचेर उलोवपी आयच्या दिसाची पयली मानीस डॉक्टर भारती फळारी. फाटली 26 वर्सां डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन आनी ट्रेनिंग आल्तीन पर्वरी ह्या संस्थेन ती शिक्षकांक मार्गदर्शन दितात. गोंय विद्यापीठाच्या इंग्लिश विभागान लिटरेचर टू फिल्म्स अ स्टडी ऑफ सिलेक्टेड वुमन प्रोटॅगॉनिस्ट इन हिंदी ह्या विशयान PhD ची पदवी मेळयल्या. साबार राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय परिशदेन ती वांटेकार जाल्या. त्या भायर तिका फिल्मां पळोवपाक आवडटात तशेंच संगीताचो आस्वाद घेवपाक तिका आवडटा. मागता डॉक्टर भारती फळारी हांचे लागीं तुमच्यांनी तुमचें उलोवप सुरू करचें. नमस्कार. फिल्माचे आणि साहित्याचे नाते खूप आदले, खूप जुने. द वर्ड बोई म्हणजे बोई याचा अर्थ पुस्तक, बुक. तर पहिली सिनेमाक बोई असे म्हटले जाताले आधी. सो फ्रॉम बोई इट बिकेम बायोस्कोप. Sorry. Namaskar. Sorry for the. Yeah. तो सिनेमा आणि साहित्याचे नाते अटूट असा. आधी सिनेमाक बोई असे म्हटले जाताले. बोई याचा अर्थ असा पुस्तक, बुक. तर पुस्तक, किताब, नॉवल आणि सिनेमा याचे नाते खूप आदले, 100 वर्सां पयलींचे. जेन्ना आमी पळयता हिंदी फिल्मां किंवा खंयची फिल्मां, तर खुबशी फिल्मां साहित्याचेर, साहित्यीक कृतीचेर आधारित असता. टॅगोरची कृतीचेर आधारित किंवा साहित्याचेर आधारित खुबशी फिल्मां पळयली आसतली हांवें. तर आता हे जर आमी कोंकणी फिल्मां पळयत आनी पलतडचो मनीस ही फिल्म, ही सिनेमा जे अदृश्ट या नवलिकाचेर आधारित आसा तेचे विशय हांव उलयतलें. अदृश्ट ही नवलिका लघु कादंबरी ही महाबळेश्वर सैलान बरयला. हे सगळ्यात तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. आणि ही एक लघु कादंबरी एक मनशाची जिवीत, त्याचे लाईफ दाखयता की तो एक एकटोच रावपी मनीस, एक फॉरेस्ट गार्ड. आणि त्याचे जे जॉब आसा, त्याचे जे कार्य आसा ताका लागून ताका एकटे रावचे पडटा. पण फक्त ताका लागूनच न्ही, पूण ताका आनी कोण ना. तर हे एक स्टोरी आसा ती लोनलीनेसची, एकटेपणची. आणि फक्त इतकेच न्ही, तो मार्जिनलायज्ड आसा. म्हणजे ताका कोण एक्सेप्ट करिना किंवा त्याचे कोण ऐकून घेयना. त्याची जे सिफारिश असता, जे रिक्वेस्ट असता की आपणाक ट्रान्सफर कर, ते कोण ऐकून घेयना. तर
तो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह असा मार्जिनलाइज्ड सेक्शनचो आणि त्याचे स्वतःचे दुर्दैव खूप असतात. त्याचे डेस्टिनी, त्याचे नशीब इज नॉट काइंड टू हिम. तर त्याची ही मिसेस हिज वाईफ, तर तेका आपल्या बायलेचो उगडास जाता जी तेका अचानक सोडून गेल्या, शी डायड. आणि हे सगळे ते तितूनच त्या विचारानूच रावता. तेका परत परत एक फ्लॅशबॅक टेक्निक म्हणून खूप त्याचा वापर करून महाबळेश्वर सैल त्याने त्याचे विनायक नावाचे फॉरेस्ट गार्डाचे जे जीवन आसा ते दाखयले. आणि एक अचानक बदल जाता त्याच्या लायफान. एक पिशें खंयसून तरी फ्रॉम नोवेअर ती त्याच्या लायफान एंटर जाता. आणि पयली तो तेका धांवडूंक सोदता पण हळूहळू त्याच्याकडे एक नाते, एक संबंध जुळटा आणि तो एक तेका कोण तरी जाय आसता उलोवपाक, शेअर करपाक म्हणून. आणि ती तर पिशी त्याची शी हॅज लॉस्ट हर इन्सॅनिटी. ते पिशें तरी एक अनाम नाते कशे निर्माण जाता आणि माणुसकीचे नाते दाखयला तितून, मनीसपणाचे नाते, एक भावनात्मक संबंध जे गावचे लोक समजून घेयना, जे कोणूच एक्सेप्ट करिना. तर तो इतको उपेक्षित, इतको मार्जिनलाइज आसा आणि तो असून सुद्धा अदृश्य, इनविजिबल, व्हॉइसलेस असल्या मनशाचे एक 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 पात्र आमच्या फुडे, एक कॅरेक्टर महाबळेश्वर सैलान आमच्या पुढे दवरला. तशीच ती मित्रा सुद्धा, ती सुद्धा अदृश्य, फिजिकली इन एव्हरी सेन्स ऑफ द वर्ड ती सुद्धा अदृश्य आसा. आणि बिईंग अ वुमन ती चडात चड मार्जिनलाइज आसा. आणि तिचे पास्ट कितें आसा ते मागीर हळूहळू ते कथानकान कळटा आमकां महाबळेश्वर सैलच्या. तर महाबळेश्वर सैलचे जे नवलिका आसा ते सायकोलॉजिकल किंवा मानसिक जे अंतर्द्वंद असता, कॉम्प्लेक्सिटीज असता, डायलेमाज असता, तर माइंडस्केप आमच्या फुड्यान दवरता. तर विनायक आणि मित्रा ती पिशी बायल त्यांचे नाते, मागीर तिका भुरगें जाता, मागीर तिका याद येता आदले आपले आपले लायफाचे, बाबा आपूण कोण आसले, खंयसून आसले, ती परत वयता तेका सोडून. आणि बट शी रिटर्न्स बॅक टू हिम. तर हे एक व्यक्तिगत, एक सब्जेक्टिव्ह कशी स्टोरी आसा नवलिकान. आणि महाबळेश्वर सैलान जी ही स्टोरी अडॅप्ट केल्या, रूपांतर केल्या, तितून एक वेगळोच डायमेन्शन, एक वेगळोच आयाम, एक विस्तृत कसो एक वायड डायमेन्शन ऍड केला. तो म्हणजे सोशियोलॉजिकल, सामाजिक. सो फ्रॉम व्यक्तिगत, फ्रॉम पर्सनल टू सोशल. तर सामाजिक डायमेन्शनात त्यांनी मार्क्सिस्ट व्ह्यू पॉइंट घेतला. मार्क्सिस्ट व्ह्यू पॉइंट म्हणजे विचारधारा, तिथून दाखयला की कसे मार्जिनलाइज आणि जास्त जास्त आम्ही ऑप्रेस्ड करता. तर तो पलतडचो मनीस, मॅन बियॉन्ड द ब्रिज. तर मेटाफॉरिकली ते रूपक म्हणून बरे भाशेन यूज केला लक्ष्मीकांत शेटकर या फिल्म मेकरान. आणि ताका एक वेगळो, एक नवीन डायमेन्शन दिवन ताका एक सोशल ड्रामा जितून कॉन्फ्लिक्ट आसा. कॉन्फ्लिक्ट फक्त सायकोलॉजिकल न्ही, पण ऍक्च्युअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोसायटी आणि विनायक अँड द मॅड वुमन पिशे. तर नवलिकान ते पिशे आपले सॅनिटी रिगेन करता, ते परत ताका सोडून वयता, ओनली टू कम बॅक टू हिम. पण जे फिल्मान आसा हेका एक वेगळे वळण दिला, एक ट्विस्ट दिला इन द टेल. तर हेका सामाजिक जे आस्पेक्ट ऍड करून ताका एक विस्तार दिला, तो खूप कंटेम्पररी, समकालीन या दृष्टिकोनात खूप उपयोगी. कारण कशे एक नेक्सस, कशे एक साठगांठ और एक जे रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एस्टॅब्लिशमेंट, राजनीती दॅट इज सरपंच, मागीर धर्म, मागीर हे सगळे सामाजिक हे अंधश्रद्धा, करप्शन, पेट्रियार्की आणि
जे पुरुष प्रधान समाज जे आसा, कारण सगळे डिसिजन तुम्ही तितून जे जर पिक्चर पळयला जाल्यार तुमकां कळटले ते सगळे दादलेच आसता सगळे डिसिजन घेवपी थंय. तर पुरुष प्रधान समाज, एक करप्शन कशें, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास आणि फॉरेस्ट माफिया फॉर इकॉनॉमिक गेन्स, म्हणजे चोरी करपाक तांकां मेळोंक जाय म्हणून हे सगळे कट कशे रचता. तर हे जे कॉन्फ्लिक्ट आसा हे दाखयल्ले आसा. तर नवलिकान जे सायकोलॉजिकल एम्बिग्युटीज, कॉम्प्लेक्सिटीज, एक विचार व भावनात्मक जे लेवलाचेर एक मनशाची कशें लायफ आसता ते दाखयला. पूण जेन्ना एक फिल्माचे रुपांतर जाता तेन्ना एक एक्शन, एक ड्रामॅटीक कॉन्फ्लिक्ट आसता, ते एक महत्वाची बाब आसता, कित्याक ते दाखोवंक मेळटा. बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मिडियम, सिनेमा असो एक स्वाभाविक रित्या असलो एक मिडियम आसा की तितून दाखयतात. ऑडिओ व्हिज्युअल एक पॉवरफुल मिडियम आसा. तर म्हणून थंय स्कोप आसा, थंय गरज एक वेळार लक्ष्मीकांत शेटकराक आपले क्रिएटिव्ह जी इंटरप्रिटेशन करपाची ताका गरज दिसली आसतली, म्हणून ती चड रेलेवंट कशी दाखयल्या. आता मोटिफ, यूज ऑफ मोटिव्स आनी परत परत रिकरिंग येता ते जे विचार किंवा कल्पना. तर महाबळेश्वर सैलच्या नवलिकान रगत, ब्लड इज अ रिकरिंग मोटिव्ह. तर अदृश्यान रगत एक खूप पॉवरफुल मोटिव्ह अशें दिसता आमकां. तर परत परत रिकर जाता. म्हणजे त्याची आवय रगत अशें थेंबो थेंबो गळोवन ती मेल्ली आसता. त्याची बायलूय तशी गेली आसता. त्याचो मामाय तसो गेलो आसता. तर मरण रक्तानूच येता काय अशें एक प्रश्न विनायकाच्या मनांत आसता. तर रगत एक पॉवरफुल मोटिव्ह आसा. तर हे जे नवलिका करूं शकता, ज्या तरेन ते एक बिल्ड करू शकता, एक कॉन्सेप्ट किंवा एक मोटिव्ह, ते महाबळेश्वर सैलच्या नॉवेलान आमकां दिसता. पूण फिल्मान एक वेगळे तरेचे मोटिव्स यूज केल्ले आसा. तशेंच जंगल, रान, फॉरेस्ट इज अ व्हेरी पॉवरफुल मोटिव्ह. एक खूप खूप सशक्त मोटिव्ह आसा नवलिकान. इतके की अशें दिसता ते जंगल ताका सफोकेट करतले, ते मारूनच उडयतले विनायकाक, त्याचे अस्तित्व नाच करतले. तर ते ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेझेंट त्याचे एक्झिस्टन्स आसा जंगलचे और रान. तर ते रान आपणाक मारूनच सोदता, मारूनच उडयतलो अशें विनायकाक जे दिसता. ते इतके आमकां जेन्ना आमी ते नवलिका वाचता ते आमकां ते एक भंय कसो दिसता त्या रानाचो. आणि फिल्मान ब्रिज नावाचो, ब्रिज हो एक संकल्पना एक बरे भाशेन यूज केला. ब्रिज जे पलतडचो मनीस, दॅट इज द मिनिंग, द मॅन बियॉन्ड द ब्रिज. तर हे ब्रिज एक क्रिएटेड मोटिव्ह आसा, खूप इंटरेस्टिंग मोटिव्ह आसा. आणि ब्रिज एक्चुअली कनेक्ट्स, ब्रिज जोडटा, पण हितून ब्रिज एक्चुअली ताका चडांत चड मार्जिनलायज करून, म्हणजे एक ताका ब्रिज तोडपाचे अशे तेचेर एक पाळी येता आणि तो ब्रिज तोडून उडयता, म्हणजे सगळे नाते तोडून उडयता. आणि तो एक एलिएनेटेड पर्सन, सेल्फ एक्झायल, म्हणजे स्वताच आपण या समाजाकडे आपणाचे काय नाते ना असे ताका सांगपाचे एक तेचेर पाळी हाडटा हे समाज. तर एक उपेक्षित, मार्जिनलायज्ड मनशाकडे आम्ही कशे वागतात ह्याची एक दृष्टी, एक दृष्टिकोन नवलिकांनी आहा आणि आपल्या फिल्मानूय आहा. हे म्हाका शेअर करपाचे आसले तुमच्याकडे. थँक्यू. भाषेचे बंधन लागना. फिल्म निर्मितीच्या सुरुवातीच्या काळात तर चवथा मोनी फिल्मा, जांकां आमी सायलेंट फिल्म्स म्हणटात, ती जाताली. ह्यो खंयच्याय भाशेन जालें तरी आमचे प्रेक्षक वर्गाक कसलीच आडखळ जातली अशें म्हाका दिसना. साहित्य आनी फिल्म हाचे मदीं एक सुये इतलो फरक आसा. साहित्याचो आस्वाद घेवन आमी जाल्यार त्या उपकतायेक आमच्या मुखार दर्शायता ती म्हळ्यार फिल्मां. ह्या दोनूय गजालींचो पालव घेवन तुमी
एकंदरीत सुंदर अभ्यासपूर्ण उलोवप केलें देखून हांव दोतोर भारती फळारी हांकां परबीं दिता. मुखावळीं सुत्रां हांव मानसी धावस्कराच्या हातीन सोंपयता. इष्टानू फिल्म हो साहित्य दृश्य रूपकार, साहित्याचं दृश्य रूपकार. परत सुरुवात करता हां. कार्यावळीची सुरवात हांव करपाक आशिल्लें पूण कांय तांत्रीक कारणान जावंक पावलें ना. रेडकर सुरवात केल्या बद्दल हांव आसता.
काय कारणा खातीर मानसी उलोवपाक पावले ना, हांव मुखार वयतां. हाच्या फुडें आमकां हॅलो हॅलो, आयकुपाक येता? चूक मागता, कारण म्हाका हांगा खरोच प्रॉब्लम आसा आणि तो अचकीत उप्रासलो. हांव सुरवात करतां. खरें म्हळ्यार ह्या कार्यावळीची सुरवात हांव मानसी दावस्कर करपाक आशिल्लें, पूण कार्यावळीची सुत्रां प्रणिता रेडकर हांणी सांबाळ्या बद्दल हांव ताका दिनवासतां. कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्व हे लोकप्रिय कार्यावळीन आज आमी घेतात एक लोकप्रिय विशय, कोंकणी फिल्मांतले साहित्य. हे कार्यावळीक हांव मानसी दावस्कर तुमकां उर्बे भरीत येवकार दिता. इश्टानो, फिल्म हो साहित्याचो दृश्य रूपकार. साहित्य हे आज मेरेन फकत शिक्षीत लोकांचे, म्हणल्यार जांकां वाचूंक येता तांचीच मक्तेदारी जाल्ली. तशें पळोवंक गेल्यार फिल्म ही एक संपूर्ण कादंबरी, आनी जांकां वाचूंक येना तांकां फिल्माच्या दृश्य रुपान ही कादंबरी म्हणल्यार साहित्य वाचूंक मेळटा. आयज ह्याच संदर्भान म्हणल्यार कोंकणी फिल्मांतले साहित्य हाचेर ही कार्यावळीन चर्चा जातली, आनी तातूंत फिल्माच्या मळा वयले 4 मानेस्त वांटो घेतले जे आज आमचे मदीं आसा, तांकां आमी येवकार दितात. कोंकणी फिल्माक 100 वर्सां पुराय जाल्यात आनी कोंकणीतले पयले फिल्म मोगाचो आवणो हे फिल्म देवगिनो डिमेलो हांच्या मोगाची ओड हे कादंबरेचेर तयार जाल्लो. आदलींची सगळीं फिल्मां अशेच तरेचे साहित्य घेवन तयार जाताली, आनी हालींच महाबळेश्वर सैल हांच्या अदृश्ट हे नवलिकेचेर पलतडचो मनीस हे फिल्म तयार जावन ताका बरीच नामना मेळ्ळी. अशे तरेन बऱ्याच साहित्याचेर बरे फिल्म जाता, आनी फिल्म आनी साहित्य हाचो घट्ट संबंध कसो आसा वा आसूंक जाय काय कितें हाचेर आमकां जाणवाय दिवपाक आमचे मदीं जाणकार आसात. आतांच आमी डॉक्टर भारती फळारी हांचे उलोवप आयकले. हे कार्यावळीक मुखेल उलोवप करतले नामनेचे अभिनेते आनी निर्माते भोमानेस्त राजेश पेडणेकर, तशेंच वेंचीक फिल्माचेर उलोवप करतले भोमानेस्त युगांक नायक आनी भोमानेस्त सर्वेश नायक. आता फुडले सुवातेर काजरो ह्या फिल्मांतल्या साहित्याचेर आमकां अदीक म्हायती दितले ते म्हळ्यार भोमानेस्त सर्वेश एकनाथ नायक. हे कोंकणी मळा वयले एक नामनेचे नाटककार. तांणी आज मेरेन साबार नाटकां बरयल्यात आनी कला अकादमीच्या नाट्य सर्तींत तांकां पुरस्कारूय फावो जाल्यात. ते पेशान कंप्युटर इंजिनियर. तांणी खुबशीं नाटकां बरयल्यात. कांय नाटकांची नांवां सांगची म्हळ्यार इसक तेरा, पीके, आर यू ऑनलायन, अहिल्या. तांच्या आमची मुर्ती आमकां जाय ह्या नाटकाक कला अकादमीच्या सर्तीन इनामां फावो जाल्या. तशेंच ते नाट्य आनी फिल्म समीक्षक सर्वेश बाब येवकार. नमस्कार सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वात आयचो विशय आसा कोंकणी फिल्मांतले साहित्य. खरें म्हळ्यार साहित्या शिवाय खंयचेच फिल्म उबे जायना. साहित्य म्हळ्यार फिल्माचो आत्मोच अशें म्हणल्यार चुकीचें थारचें ना. हेर भाशा प्रमाण कोंकणीतूय कितलेशेच कथा कादंबऱ्यांचेर फिल्मां आयल्यात, पूण कांय फिल्मांनी अशें साहित्य आसता की ते काळजांत एकदम घर करून रावता. ते एक मनात छाप सोडटा. अशेंच एक फिल्म म्हणल्यार काजरो. प्रकाश बाब पर्येकराचे काजरो ह्या कथेचेर आदारीत हे फिल्म 2019 सालच्या इफ्फीत पळोवपाक मेळिल्लें. जाणें सरळ सरळ काळजाकूच हात घातिल्लो. खरें म्हळ्यार गोंयांत खूबच उणी फिल्म तयार जातात आनी त्या फिल्मा भितर वास्तववादी साहित्याचेर फिल्म तर बोटान वेचपा इतलीच जातात. आनी वास्तववादी साहित्याचेर जी फिल्म तयार जातात तांचो दर्जो बरो आसतात असो ना.
पूण काजरो हे फिल्म सगळ्यो अपेक्षा पुराय करता. कोंकणी फिल्माक एक उंचेल्या पावड्यार व्हरपाचें काम ह्या फिल्मान केलां अशें म्हणल्यार चुकीचें थारचें ना. काजरो म्हणल्यार एक कोडू झाड. हे झाड कोडू आसूनय रानात दुसरे झाडां बरोबर मोठ्या झेतान वाडटा. रान वा हेर झाडां ताका केन्नाच पयस करिनात. रानात कसलोच फरक आसना. पूण मनशा बाबतींत मात हें लागू जायना. शेकड्यांनी वर्सां गेली तरी मनीस अजूनय जातीच्या जाळ्यात घुस्पून उरला. आपल्या सुवार्था खातीर मनशान निर्माण केल्ल्यो जाती मनशाचें मनीसपण सोंपयतात. हो जात नांवाचो शाप मनशा जल्मा बरोबर चिकटून आयला आनी तो मेले शिवाय वचना. आनी ह्याच विशयाचेर बोट दवरपी हे फिल्म प्रकाश पर्येकार बाब हांचे कथेचेर आदारीत आशिल्ले फिल्म काजरो. तर फिल्माची कथा मातशी अशी. तिळगो आनी गोखले हे एक सकयल्ले जातींतले गरीब जोडपे. एक अशी जात ज्या जातीन धोलार बडी मारले शिवाय देव देवळांतल्यान भायर आयना. तरंग उबी जायना. ज्या जातीक देव सुद्दां मान दिता त्या जातीक मनीस मात कसपटा समान वागणूक दिता. तर गोखले फाटले कितलेशेच म्हयने दुयेंसान खाटीर पडिल्ले आसता. आनी ताचो जिवापाड मोग करपी ताचो घोव तिळगो ताका वखदां करीत आसता. केन्ना घाडी, केन्ना झाडपालो. एकदां थोडे पयशे हातांत आयले की गोखल्याक व्हडल्या हॉस्पिटलांत व्हरपाचें अशें ताणें थारायिल्लें आसता. गोखल्याची सगळीं कामां तो करता. एक घोव म्हणून आपल्याच्यान जें जाता तितले तिळगो करता. हांगा प्रकाश बाबान एक घोव आनी बायलेचें सुंदर नातें दाखयलां. आनी तेन्नाच एक दीस दसऱ्याच्या दिसा गोखले मरता. दसरो आशिल्ल्यान तिळग्याक धोल वाजोवपाचो आसता. धोला शिवाय देवाची तरंगां उबी जायनात अशी गांवकाराची श्रद्धा आसता. आनी तिळग्याच्या जातींतलो दुसरो ढोल वाजोवपी गांवांत नासता. तिळग्याची बायल मेली तरी ताच्या आदाराक कोणूच येना. आदार सोडाच, गोखल्याक पुरपाक सुद्दां ताका कोणूच जमीन दिवपाक तयार जायना. गांवचो गिरेस्त गांवकार तिळग्याक गांवाच्या शिमे भायर वचून काजऱ्याच्या झाडा पोंदा गोखल्याक पुरपाक सांगता. तिळगो ना. मागीर ढोल कोण वाजयतलो हो प्रस्न आसता. आनी हाचेर उपाय म्हणून गांवचे मनीस इलेक्ट्रॉनिक ढोल हाडटा. हांगा कथेत दसऱ्याचें शिमोल्लंघन आनी तिळग्याचे शिमे भायर वचप हाचो खूब बरो मेळ सादयला. एका वटेन ओसर तरंग घेवन शीम हुंपपाक वता आनी दुसरे वटेन तिळगो गोखल्याचे मडे खांदार मारून फाटीर मारून चलत ताका पुरपाक वता. रुद्र शिव कसो. रुद्र शिव सतीचे मडे घेवन जसो भोंवलो तसो तिळगो आपले बायलेचे मडे खांदार मारून पुरपाक वता. पूण मड्याक मात्तूय दुखोवपाक दिना. वाटेर खूब अडचणी येतात पूण तिळगो शिमे भायर रानांत पावता आनी निमाणे कडेन जमनीर उदळीचो एक खर धपको मारता आनी फिल्म सोंपता. दिग्दर्शक नितीन भास्कराचे महाप्रयाण ह्या फिल्मा उपरांत आयिल्लें हें दुसरें फिल्म. फिल्माची सगळ्यांत पयली गजाल म्हणल्यार फिल्म अनकट आसा. सिंगल टेक. दुसरे भाशेन अशी जायती फिल्मां आयल्यात पूण आमच्या कोंकणीत अशें एक फिल्म आसप ही आमच्या खातीर खूब व्हडली अभिमानास्पद गजाल. प्रकाश बाब पर्येकारान
पात्र खूप बरे तरेन हें केल्या. म्हणजे प्रत्येक पात्राक ताची एक वळख आसा. कथेच्या पात्रांचेर, थळांचेर, प्रसंगाचेर, संवादाचेर दिग्दर्शकानूय ताचेर बरो अभ्यास केला. फिल्मांतले कितलेशेच प्रसंग मनाक खूब भावले. देखीक घाडया कडल्यान वखद हाडटकीर विश्वासान घाड्यान सांगला त्या प्रमाण गोखल्याच्या तोंडान तो आसो घालता. आनी गोखल्यान च्या मागतकीर गोखले उमेदीन बरें जालें अशें समजून च्या करपाक वता. आनी डब्यांत साखर नासता तेन्ना हो डब्यांत उदक घालून हालोवन च्यात घालता. जेन्ना गोखल्याक ती पिवपाक दिता तेन्ना तो विचारता, कोडू लागली? आनी गोखले म्हणटा, तूं बोटान घोळय, गोड जातली. ल्हानसो प्रसंग, पूण दुयेंस, गरिबी, मोग, विश्वास, उमेद सगळें दाखोवन गेलो. तशेंच कांय प्रसंग फिल्मांतले आसात जे खरेंच मनाक भावल्या. जसो तिळगो जेन्ना विडी मागपाक वता तेन्ना तो ताच्या फाटी फुडें जावपाचो घालमेल आसा ती फिल्मांत बरी दाखयल्या. आनीक प्रसंगान तर सामकेंच काळी झालेल्लें. म्हशीक व्हरपाक लेगीत रिक्षा मेळटा पूण सकयल्ले जातीच्या मड्याक ना. म्हळ्यार जनावरांक जी किंमत आसा ती सकयल्ले जातीच्या मनशाक ना. तिळगो गोखल्याच्या मड्याक सांगता, तूं फुडले जल्माक झाड जा, जनावर जा, कोणूय जा, पूण मनीस मात जावं नाका. न्हंयचें पात्र हुंपपाक तिळगो सदांच भियेतालो, कारण थंय हुंवारांत ताची घरचीं व्हांवून गेल्लीं आसतात. पूण गोखल्याच्या मड्याक जमीन लागची म्हणून व्हड धाडसान तो न्हंय पलतडीन वता. फिल्माची कथा बरी आसाच पूण अभिनय सुद्दां त्याच दर्ज्याचो जाला. जशें प्रकाश बाबान बरयलां तशीच पात्र थंय उबी करपाक कलाकार यशस्वी थारल्यात. तिळग्याच्या भुमिकेत आशिल्लो विठ्ठल काळे जीव ओतून काम करतना दिसता. एकदम नॅचरल. ताची भास, शारिरीक अभिनय तो खंयच उणो पडलो ना. गरीब, भोळो, बायलेचेर मोग करपी तिळगो सगळ्यांची मनां जिखून वता. मुकाट्यान अन्याय सहन करपी तिळग्याच्या मनात खतखतपी राग निमाण्या प्रसंगात दिसता जेन्ना तो कुदळीचो धपको जमनीर घालता. तीच गजाल तिळगे जाल्ल्या ज्योती पांचाल बागकरजींची. सुरवेक दुयेंस आनी मागीर मडे. ताच्या अभिनयांत उणाव सोदपाक ताणें जागो दवरलो ना. शाब्दीक अभिनया परस देहीक अभिनय चड कठीण आसता. आनी तिळग्याचे ह्या भुमिकेत ज्योती पांचाल एकदम उत्कृष्ट असो अभिनय करता. लागीं अर्धे फिल्मांत ते निर्जीव आसता आनी एका अनकट फिल्मांत निर्जीव रावप खूब व्हडली गजाल. बाकीचे पात्र जी आसा जसो दिग्या, घाडी, गांवकार हे सगळे थंय बरे तरेन उबे जाल्यात. फिल्मांत ढोल ताशाचो बरो उपयोग आसा. राजेश पेडणेकर निर्मीत ह्या फिल्माक इफ्फीत आनी नामनेच्या मामी फिल्म फेस्टिवलांत फिल्माची निवड जाल्ली. फिल्म खरेंच बरें आसा. अशीच कथांचेर, साहित्याचेर फिल्मां येवची, येत रावची अशें दिसता. आनी तुमकां जर चान्स मेळ्ळो जाल्यार हें फिल्म मुजरत पळोवचें. तर इतलें सांगून हांव म्हाजो उलोवप सोंपयता.
म्हाका हांगा मुजरत आपयले बद्दल कोंकणी भाशा मंडळ आणि कोंकणी वाचन विश्वाचे आयोजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. देव बरें करूं सर्वेश बाब. खरेंच तुमच्या अभ्यासपूर्ण विश्लेशणाक लागून काजरो कोणी पळोवंक ना, हे फिल्म जाणे कोणी पळोवंक ना, ते फिल्म पळोवपाची उमळशीक तुम्ही दोट्टी केला. खरेंच देव बरें करूं. खरेंच खूप सुंदर उलोवप जाले सर्वेशबाब तुमचे. तुमकां भरभरून परबी. कांय म्हालगड्यांची वळख तांच्या नांवांतल्यान जळटता. अशेंच एक युवा व्यक्तिमत्व आयच्या कार्यावळीक आमकां लाभल्यात भोवमानेस्त युगांक नायक. सध्या ते गोंय विद्यापीठांत असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स हा विषय इंटरनॅशनल रिलेशन्स इन स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल अँड एरिया स्टडीज ह्या विभागांत शिकयतात. समाज, सामाजिक चळवळी आणि सिनेमा, भारत आणि लॅटिन अमेरिकेचो तुलनात्मक अभ्यास ह्या विशयान PhD चे संशोधन करतात. तांकां 2015 वर्साची DD कोसंबी ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप फावो जाल्या. विश्व सिनेमाच्या संशोधना खातीर तांकां 2014 वर्साचो डॉक्टर T.M.E. पॉयल फाउंडेशन बेस्ट बुक अवॉर्ड फावो जाला. 2013 वर्साचो युवा अस्मिताय पुरस्कार तांकां फावो जाला. परिक्रमा नॉलेज टर्मिनसाचे ते संस्थापक अध्यक्ष. तशेंच नॅशनल सेक्युरिटी आणि फॉरेन पॉलिसी हो म्हयन्याळो कॉलम भांगरभूंच्या दिसाळ्यान तांचो उजवाडा घेता. टुगेदर फॉर युनिव्हर्सिटीचे ते संस्थापक अध्यक्ष जावन आसा. आयज ते आमच्या मुखार दिगंत ह्या चलचित्राचेर उलोवप करतले. ह्या फिल्माची काणी मूळ धनगर समाजाचेर आधारीत आसा. सांगपा सारकी गजाल म्हळ्यार आयज आमचे मुखेल उलोवपी जे आसात ते ह्या फिल्मान मुखेल कलाकार म्हणून वावुरल्यात. ह्या फिल्माचे दिग्दर्शक, पटकथा आणि संवाद लेखक म्हापशेचे ज्ञानेश मोगी जावन आसात. मागता युगांक सरा कडेन तांच्यांनी आपल्या उलोवपाक सुरवात करची. Yes, दिनवास प्रणिता. म्हजें एक ल्हानशें प्रेजेंटेशन आसा. येता विजिबल आसा प्रेजेंटेशन? हय सर, दिसता. ओके, येस. सगळ्यात पयली दिनवास प्रणिता रेडकर आणि मानसी दाऊस्कर जे ह्या वाचन विश्वाचे समन्वयक जावन आसा. तशेंच म्हजे बरोबर ह्या सत्रान वांटेकार जावपी डॉक्टर भारती फळारी, इश्ट आमचो सर्वेश नायक, आनीक जांचे उलोवप हाच्या उपरांत आसतले ते नामनेचे कलाकार राजू बाब पेडणेकर, आणि तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे सगळे पदाधिकारी, वांगडी, अध्यक्ष अन्वेषाबाई, आनीक सगळे पदाधिकारी, वांगडी आणि वांटेकार जाल्ल्या इश्टांनो. सगळ्यात पयलीं कोंकणी भाशा मंडळ हांचो उपकारी की तांणी ह्या फोरमांत म्हजें इंटरव्हेन्शन मांडपाक संद दिल्या बद्दल कोंकणी भाशा मंडळ ह्या संस्थेच्या खंयच्याय वावरांत वांटेकार जावप म्हणजे इट्स ऑलवेज लायक घरचें काम, होम कमिंग. सो आयचो म्हजो विशय आसा दिगंत
हो कोंकणी सिनेमा खास करून जी उलोवपां जाली ती आदल्या कथांचेर आणि कादंबरीचेर केल्ले सिनेमा. सो दिगंत ही खासा सिनेमा खातीर बरयल्ली कथा, ताजे पटकथा आणि ताचे सिनेमोटीक एडप्टेशन ज्ञानेश मोगे हांणी केले. सो ते स्वता पटकथाकार, संवाद लेखक आणि सिनेमोटोग्राफर जावन आसा ह्या सिनेमाचे. त्या खातीर साहित्याच्या नदरेंतल्यान हो सिनेमा पळयतना 3 गजाली म्हाका दिसता की ह्यो म्हत्वाच्यो आसा. आनी एज फार एज ताजी सिद्धांतीक बसके खातीर ह्यो 3 गजाली येता. वॉट इज काव्य, म्हणजे सिनेमा कडेन पळोवपाची नदर, म्हणजे सिनेमांत जर साहित्यीक कॉन्टेंट आसा, लिटररी कॉन्टेंट आसा, जाल्यार तो कॉन्टेंट कितें. बिकॉज सिनेमा हे एक कंटेम्पररी आर्ट विच इज अ मॉडर्न आर्ट जे 20व्या शेंकड्यान आयले. लेटर 19th सेंचुरींतल्यान ते फाफसत गेले. सिनेमोटोग्राफ आयलो, लुमियर ब्रदर्स आयले, तर सायलंट एरा आयलो आनी मागीर टॉकीज तयार जाल्यो. सो सिनेमा इज एन एम्बॉडीड प्रोसेस. सिनेमा इज नॉट अ मोनोलिथ अँड सिनेमा इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री. सो तातूंत साहित्यीक योगदान कितले आसतले आनी कितले आसपाक जाय. आणि कांय लोक म्हणटा की सिनेमा हे साहित्य, बट सिनेमा इज ऑल्सो अ प्रोसेस, इज ऑल्सो एन एम्बॉडीड प्रोसेस. तातूंत लेखक आसता, तातूंत सिनेमोटोग्राफर आसता, तातूंत एडिटर आसता आणि तातूंत डिस्ट्रिब्युटरूय आसता. सो इट इज अ प्रोसेस. आणि ह्या सगळ्या एकंदरीत प्रक्रिये भितर साहित्याचो सोद लायतना सो तातूंत काव्य आसप महत्वाचें. की खुबशे जेन्ना सिनेमा स्टडीज स्कूल्स एस्टॅब्लिश जाली विद्यापीठान आणि जेन्ना ऑर्थर थियरी एस्टॅब्लिश जाली फ्रांसात, सो तेन्नाच्यान पोएटिक्स is given a very importance in cinema, and there has been attempt to find poetics in cinema. So what makes poetics in cinema? आणि दिगंताचो खास करून अभ्यास करतना हाजे भितरले पॉलिटिक्स आणि डायलेक्टिक्स हे आमकां समजून घेवपाची गरज आसा. की मनीस फिल्म कित्याक काडटा, कारण ताची एक स्वताची अभिव्यक्ती आसता, ताका एक स्वताचो स्टेटमेंट करपाचो आसता, म्हणून तो सिनेमा काडटा. तातूंत प्रक्रियेच्या नदरेन जर विचार केलो जाल्यार जेन्ना लेखनांतल्यान लेखक आपले विचार मांडटा, इट इज अ पॉलिटिकल इश्यू. बट when you want to make a cinema, you have to take into consideration the process of it. So तातून फक्त लेखक हो एक व्यक्ती नसता, तातून दिग्दर्शक येता, तातून पटकथा लेखक येता, तातून कॅरेक्टर्स येता, तातून एक्टर्स येता. सो आणि डायलेक्टिक्स जो आम्ही नेरेटिव्ह जो फिल्माचो जो कथानक आसा, कथासार आसा, नेरेटिव्ह जाका म्हणटा. सो ताजेरूय विवाद आसा की सिनेमाची कथा ही कथा काय नेरेटिव्ह. तेन्ना युरोपियन स्कूल तयार जाले सिनेमाचे आणि तांणी सांगले की सिनेमा कथा जायच अशी ना, इट कॅन बी एन अनफिनिश्ड नेरेटिव्ह बिकॉज इट प्लेज विथ इमेजीस अँड साऊंड. सो त्या खातीर जशी भारतान परंपरा आसा, भारताक जी परंपरा आसा ती भारत हो स्टोरी टेलरांचो देश, हो काणयेकारांचो देश. सो दिस इज एन अनसेटल्ड डिस्प्यूट अँड अनसेटल्ड कॉन्सेप्ट इन द सिनेमा स्टडीज. सो हे 3 आस्पेक्ट घेऊन हांव दिगंताचे भितरले साहित्य पळोवपाचो यत्न करता. आणि दिस एनालिसिस कॅन बी प्रूव्ड फ्लॉड, प्रूव्ड रॉंग. यू कॅन डिसअग्री विथ मी, ॲब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम अबाउट इट. ओके. सो पहिली गजाल, सिनेमातले पोएटिक्स आणि पॉलिटिक्स पळयतना तातूंत सिनेमा आपलो वेळ आणि जागो तयार करता. सिनेमा इज कन्सिडर्ड एज अ 7th आर्ट, विच इज अ पेंटिंग, स्कल्पचर, डान्स, म्युझिक. So which consumes either space or time, but cinema creates its own space and time. Okay. So theater एका जाग्याचेर असता, एक ठराविक वेळ असता, बट सिनेमा एका वेळार 4 जाग्यांचेर भोंवपाक शकता, तो स्पेस तयार करपाक, आपलो नवो वेळ तयार करपाक शकता. सो इट कॅनॉट बी मे बी अ रियल टाइम फ्लॅशबॅक वापरता, अंतराळान वता, उदकान वता, व आपलो जागो वेळ एकाच बरोबर कॅमेरा भोंवपाक शकता. सो वेळ, जागो आणि चित्रां हे सिनेमाचे काव्य आणि छंद. जसो कवितेक छंद असता, तसो वेळ जागो निर्माण करपाकूय आपल्या सिनेमाचो छंद असता. आणि आयज जर हो धनगर समाजाचेर जो सिनेमा आधारित आसा, जाल्यार एक गजाल आमकां लक्षांत दवरची पडटली. धनगर हो इतिहासांत सदांच कठीण समूह, हिस्टोरियोग्राफीन
की अजून मेरेन जो इतिहास तयार जाला, नोमॅड्साचेर इतिहास बरयला, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कॅटेगरायज धनगर दॅट इज अ नोमॅड्स. सो त्या खातीर गोंयचो सुद्धा आज जर धनगराचे स्थान जे आसा ते विवादीत आसा, की आयज इज धनगर शुड बी कन्सिडर्ड एज अ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब काय ओबीसीज. की आज हो पॉलिटिकल विषय असा इज बिकॉज धनगर्स हॅव बीन गिवन ऑल द फॅसिलिटीज ऑफ एसटीज बट नॉट अ स्टेटस ऑफ एसटीज. जर धनगर ट्रायब न्ही जाल्यार तो बॅकवर्ड क्लास काय कितें? आज मेरेन हो प्रश्न अनसेटल्ड आसा. ओके, आणि हे फिल्मान जे आसा, दिस फिल्म इज अ कॉन्स्टंट अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे द डिफरंट वर्ल्ड. ओके, आणि धनगर इट इज युजिंग ॲज अ कॅनवास, आणि प्रत्येक प्रश्न उबो करता की धनगर खंयच्यान आयलो, धनगर हिमालयातल्यान आयलो, धनगराचो पूर्वज कोण, धनगर ही भटकी जमात की ताणी घर बांदपाचे ना धनगराचो चलो आर्किटेक्ट जाता. सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट विदिन. ओके, सो दॅट्स वाय दिस पोएटिक्स, पॉलिटिक्स आणि डायलेक्टिक्स हे खूप महत्वाचे. आणि एक कॉन्सेप्ट जो आसा सिनेमान, दिस कॉन्स्टंट कमेंट्री ऑन स्वातंत्र्य. ओके, स्वातंत्र्य राया हो जनाचो भुरगो, ओके, जो मेन कॅरेक्टर तो प्रणव बिचेन पोर्ट्रे केला. सो ताका ल्हान आसतना शाळेन विचारता तुका कितें जावपाक जाय, कोण सांगता दोतोर जावपाक जाय, इंजिनियर जावपाक जाय, जाल्यार तो सांगता आपल्याक एक मोठो धनगर जावपाक जाय. ओके, मोठो धनगर जावपाक जाय, आपल्याक खूब गोरवां आपल्याक शेळी पोसपाक जाय. ओके, बट तो मागीर जेन्ना आर्किटेक्चर कॉलेजीन पावता तेन्ना ताका घर बांदून दिसता, तेन्ना ही इज मुव्हिंग टुवर्ड्स दिस मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट. सो दीज आर द नॉर्म्स. The man is always in conflict with the norms या पिक्चरान, and this is the norms versus trends. Okay, so trends जे बदलत वता. Okay, जे for example I have used that slide that Rukma, when Rukma is talking to Raya when they start dating, she starts talking about this male ego, that why you are not approving our relation is just because you feel that you are poor. Okay, or you do not have a money like my father, that is hurting your male ego. Okay, so this is the conflict, this is a dialect. So this is so author is not treating it as a passe. Okay, he's establishing it as some dialectics. Okay, so I'm just using some scenes. Okay, हे 14 मिनिटं 3 सेकंदाचे सीन तयार जाता जेन्ना राया स्कुलान वता तेन्ना ताका मॅप मेळटा, भारताचो नकासो मेळटा, तेन्ना तो स्टेट्स लायता. सो दिस इज अ फर्स्ट अटेम्प्ट की धनगराचो भुरगो, ओके, आपूण खंय रावता हे ताका जाणून घेवपाक जाय. कारण हाज्या पयलीं मॅप कोणे पळयलोच ना. जेन्ना रान सोंपलें धनगरांनी आपली वस्ती बदलली. ओके, सो नोमॅड इज अ देअर कॉन्स्टंट स्ट्रगल, म्हणजे तांचे जे स्ट्रगल जे सुरू आशिल्ली भटकत रावप. अँड दिस इज अ फर्स्ट स्ट्रगल टू पॉइंट अ लोकेशन. वेन राया सेज दिस इज गोवा आणि हांगा आमी रावता, देन ही इज एस्टॅब्लिशिंग की ही बिकम्स अ फर्स्ट इन हिज कम्यून टू एस्टॅब्लिश अ जॉग्रफी फॉर अ नोमॅड, टू एस्टॅब्लिश अ जॉग्रफी फॉर अ धनगर. सो हाज्या पयलीं जॉग्रफी हो कॉन्सेप्टूच तांचे कडेन नाशिल्लो. ओके, ते दोंगरांतल्यान आयिल्ले अशी तांची कथा आसा. आणि ताच्या मागीर वेन जना टॉक्स टू हिज वायफ, जना सेज दॅट, जना बायलेक विचारता की हांगा हिमालया खंय आसा, कित्याक ताणें केन्ना तरी आयकल्लें की तांचो पूर्वज खंयच्यान तरी हिमालयातल्यान आयिल्लो. सो दिस इज देअर फर्स्ट अटेम्प्ट टू लोकेट, अँड दिस इज अ व्हेरी सिग्निफिकंट थिंग. दिस इज एन हिस्टॉरिक क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट इज दॅट की हे जे तातूंत सिनेमांतलं साहित्य जेन्ना सोदता, दीज आर द टू थिंग्स. वेन द मास्टर जेन्ना येता मेळपाक हांकां जनाक मेळपाक येता की रायाक स्कुलान धाड. ओके, तेन्ना तो तांचे कडेन धनगर नाच करता. ओके, और जेन्ना राया लेटर धाडटा, पत्र धाडटा आपल्या बापायक की आपूण आर्किटेक्चर बांदता, आनी तो प्रयत्न करता आर्किटेक्चर म्हणजे कितें. आणि तेन्ना ताका समजता की आपलो चलो, म्हणजे जांच्या पुर्वजांनी केन्ना घर बांदूना, तो घर बांदपाचे शास्त्र शिकता. आणि दिस मेक्स हिम फ्रस्ट्रेटेड, कित्याक आजून मेरेन ताणें घर हो कॉन्सेप्ट पळोवना केन्ना.
ओके. सो त्या खातीर तो एकदम सामको फ्रस्ट्रेट जावन आपल्या बायले कडेन उलयता की हांगा घर बांदतलो काय थंय घर बांदतलो, की हीज फर्स्ट टाइम, दिस इज हीज फर्स्ट एनकाउंटर टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. सो दिस इज अ व्हेरी सिग्निफिकंट. अँड वॉट आय फील इज दॅट की हो इमोशनल ऍस्पेक्ट जो दाखोवपाक जाय, ज्या पद्दतीन फिल्म कट केला, ताचे एडिट जाला, दिस शोज अ नाट्याचो भाग दाखयता. ज्या पद्दतीन राजू पेडणेकर उलयता, इट इज मोर ऑफ अ थिएटर मेथड. So I feel ki this is the point where it establishes that this is a theateric kind of a form which Moge has adopted. So this is very important in terms of politics and also dialectics. जेन्ना राया पयले फावट स्कुलान वता तेन्ना थंय प्रेयर जाता की देवा तुझे किती सुंदर आकाश. ओके. आणि जेन्ना परत येता सुंदर आकाश, तेन्ना तो म्हणटा की 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 जंय झाड ना, जंय शेळ ना, जंय चारो ना, आणि त्या जमनीक मळबूच ना. म्हणजे इतली भुरग्याची कल्पना आसा. ज्या जमनीक झाड ना, ज्या जमनीक चेर जनावरां ना, चारो ना चरपाक, त्या जमनीक मळबूच ना. आणि तेन्ना तो आयकता की देवा तुझे किती सुंदर आकाश, सुंदर प्रकाश, बिकॉज ही हॅज नेवर हर्ड दिस, or he has never figured out this concept of prayer or praying to God. Okay. So jenna bhurgi prayer manta, he is mum, he is a silent. Okay. And this is a very significant, manje खूप powerful imagery asa which Moge has used. And second is a very important thing ki राया पांय पडटा की तो फर्स्ट टाइम पळयता की खंयचो तरी देव देवळेन आसा, की ताणें आयुश्यान केन्ना देवूळ पळोवना, की ताजी कल्पना देवाची ही निराकार कल्पना आसा. अँड दिस इज द टाइम वेन ही इज एक्सप्लेनिंग द पोएट्री ऑफ अ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओके, टू हिज पियर्स. ओके. सो दिस इज द न्यू फॉर्म. Okay, and this is the new man, which is the Raya, which is emerging, which is adapting to the new norms of the world. Okay, so this is a transitional phase when Raya goes to learn architecture. So yeah, architecture and there Moge has used different imageries. One, school of architecture. Second, jenna ran motta te dusre kade wata tenna. So this is the time where he has used that various forms of architecture. Janna architecture professor tanka sangta. For example, he says that dwelling, he talks about the history of dwellings, he talks about the vastu, he talks about saying, for example, that drawing wall close to save the heights of the roof, म्हणजे जाग्या कमी जाग्यान घर बांधपाक जाय. So he says that the professor in architecture college says that dwelling is an anchor which grounds a wanderer, okay, to a particular place. So this is the first time Raya encounters the norms of building a house. Okay, so he has never found. So this is खूप बरे पद्धतीन हो हे पिक्चर कट केला. Okay, so in this transition, what it is a conflict of ideas, it is a conflict of images, and it is the poetics of politics. Okay, these are the two worlds which is establishing that Raya has arrived. Now, itle meren janachi story ashilli. Now, Raya has arrived, and now the cinema begins. Picturean दोन aspect asta. One is cinematic aspect, and one is the filmic aspect. Film is about the aesthetics of it, and cinema is the political aspect of it. So this is from this the film changes to cinema. So wider scopes. Now it becomes the Raya's narrative. So this is the place. म्हाका दिसता की कॅरेक्टर खूप महत्वाचे असता. मास्तर आणि रुक्मा जो ज्ञानेश मोगेन हांगा कॅरेक्टर्स इंट्रोड्यूस केला, इट इज लायक नाटकान बीन जे असता, कोण तरी ताका नाव नासता. सो वॉट इज देअर role is to ask questions. So Rukma at 40, when they starts dating, okay, Raya and Rukma starts dating, okay, so she is questioning that ki are how tujhar prem karta, but why you are not accepting. Then Raya says is that ki tujo bapu itlo श्रीमंत asa, taji ya wataran itlo building asa, आपल्याकडे काय ना. So then Rukma asks ki it's not about being poor, but it is about your male ego.
ओके. सो इट इज अबाउट द पेट्रियार्की. सो हांगा एक वेगळो एंगल सिनेमान तयार जाता की विथ द कॅरेक्टर ऑफ फिमेल, ओके, with the female character, this is adding a one aspect to a narrative. Okay, I think this is a phenomenal scene. I mean, ज्या पद्धतीन वो पिक्चरायज जावपा जाय आशिल्लो तो जाला हे म्हाका खबर ना, ताका न्याय मेळा काय ना, बट दिस इज अ व्हेरी फिनॉमिनल बिकॉज धनगराच्यो ज्यो वसाहती आसा त्यो उदका कडेन केन्नाच जावं नाशिल्ल्यो. दिस इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन टू द ह्युमन सेटलमेंट्स of civilizations. So civilizations have begun on the banks of river, but धनगराची वसाहत केन्नाच उदकाकडे जावना की तांकां केन्नाच उदक बश्टुपाचें नाशिल्लें. So this is the first time Raya with Rukma is sitting on the beach, okay, and they are talking about life, okay, and is throwing a water on him, आणि भायल्या आणि साऊंड डिझायन इतलो तांचो नकसूद आसा की घाटी आयकुपाक येता की दिस इज द टाइम शी एक्चुअली ताका बॅप्टायज करता और ताका इन्फ्लुएन्स करता. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इज दॅट इन क्रिश्चियनिटी वाय priest is called as pastor. What is pastor? It starts from a Semitism. की जेजूचो संदेश पावोवपाक भटकुपी पेस्टर म्हणजे नोमॅड म्हणजे धनगर. ओके, दिस इज अ व्हेरी पॉवरफुल इमेजरी इन टर्म्स ऑफ अ हिस्ट्री. ओके, की पेस्टर म्हणजे ही इज अ नोमॅड. ओके, सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इमेजरी, व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी पॉवरफुल इमेज विच इज imprinted in the cinema. Okay, so I feel this is challenging the entire philology of this. Okay, so when Raya comes home, you see the first sign of a settlement की धनगर भटके असता but लायटीचो खामो थंय दिसता with a first frame. So this is a new development which is going on. पहिली घरा सामकी अशी लाकडाची आणि हाजी असता, आता you can find some concrete in this. Okay, now this means the director uses this imagery is that now even the Dangars Dangars are changing, they have changed the norms, now they are moving towards the stability and changing lives. So this is again a very important point. Rajesh Pendekar jenna freeze ukto karta when he goes to meet Raya and Rukma in the city आणि तातूंतल्यान फ्रीज उक्तो करता and then जाचे रुक्माकडे संभाषण असता आणि रुक्मा सांगता की फ्रीज म्हणजे स्वातंत्र्य हे फ्रीजा सारखे असपाक जाय तेन्ना उगडलो, जाय तेन्ना खाण भितर घातले. and this talks about this surplus theory. Okay, so what is surplus? So as per the Rukma's term, what is freedom when you have a surplus. Okay, and what is freedom in terms of Janya? Okay, is that freedom is when you own the nature. Okay, so this is a basic difference and very very important. खूप आवडपासारखो सीन असा की जेन्ना फ्रीज उगडटा आणि स्वातंत्र्य हे जे सांगता, दिस इज अ टू इमॅजरीज, दिस इज अ इमॅजरी जाचेर खूप ताणी काम केला आणि खूप बरे तरेन पोर्ट्रे केला. सो कथा, सो एज फार एज दिगंत इज कन्सर्न सोपयतना कथानक हे सतत प्रश्न उभे करता आणि म्हाका दिसता की धनगराची जीण हो संदर्भ कसो वापरला, धनगराच्या जिणेचेर हो सिनेमा न्हय, की धनगराची जीण वापरून ताणी प्रश्न उभे केले. कॉन्स्टंट अबाउट स्वातंत्र्य, इवन वेन जन्या टॉक्स अबाउट मास्तरांनी जन्या उलयता तेन्ना तो सांगता की आम्ही गांवच्या शिमेचेर रावपी, तेन्ना मास्तरचे शिमोच बदलल्यो जाल्यात. ओके, सो आवाज, अभिनय, संगीत, संवाद, संकलन हे हातूंतल्यान नाटक जाणवता. ज्या पद्दतीन सिनेमा कट केला, ज्या पद्दतीन आवाजाची येवजण केल्या, मागीर खूप जाणांचेर आय मीन इट वॉज नॉट अ रिटर्न टिका अशी जावं नाशिल्ली, बट खूप जाणांचेर हें जालें की एक्टिंग खूप लावड आसा. आय मीन दॅट्स फायन, बट दिस इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर. तो ताणी फॉर्म ऑफ थिएटर नॉट जस्ट एक्टिंगांतल्यान सिद्ध जाता, इट इज ऑल्सो आवाजांतल्यान सिद्ध जाता तो. ओके, ऑल्सो ताजो परिणाम अभिनयाचेरय जाणवतलो. ओके, आनी
म्हाका दिसता की हे सगळो प्रश्न उबो करता स्वातंत्र्य शिमो हुपप खंयच्यान आयले खंय वचपाक जाय आनी ह्या प्रश्नांक जापो ना. And that's why it is Digant. So this is a brief analysis in terms of the literary content in it. So I think the three major aspects to see Digant in the modern day world is that politics of its commune, okay, the dialectics, the questions that come, and how you portray, and that's the entire politics, entire poetics of it. So काव्यातल्यान ह्यो गजाली मांडटा आणि म्हाका दिसता की तेच साहित्य. सो धन्यवाद. देव बरें करूं युगांक सर. दोंगर समाज ह्या फिल्मान साबार आयामांनी आयल्या, तांचे साबार प्रश्न आसात आनी तांचेर तुम्ही उत्कृष्ट पद्धतीन भाष्य केला. तांची संस्कृताय वेगवेगळ्या रुपांनी फिल्मांत आयल्या. मागीर त्या निसर्गाक पुजप आसूं, लग्ना वेळा वयली कार्यां आसूं वा तांचो खाशेलो नाच आसूं, ह्या तरेच्या दर्जेदार फिल्म प्रत्यक्षान हाडपाक जाय तो अभ्यास करचो पडटा. तशेंच एखाद्या फिल्माचो अभ्यास करप आणि ताचे साबार फाटे अभ्यासप हे खूप काम असता. आयज आमच्या मानेस्तांनी साहित्यिक नदरेन ह्या फिल्मांचो नियाळ घेतला, देखून हांव युगांक सरांक दिनवाजता. जाणे कोणे हे फिल्म पळोवंक ना तांच्यांनी मुजरत ह्या फिल्माचो आस्वाद घेवचो. हे फिल्म युट्यूबाचेर अवेलेबल आसा. मुखावयली सुत्रां हांव बाय मानसूच्या हातान सोपयता. युगांक बाबान दिगंत आमच्या मुखार उबे केले. फकत मौखिक सादरीकरण करिनासतना दृश्यांत सादरीकरण केल्ल्यान तुमचे उलोवप थेट काळजाक भिडले. खरेच खूप काळजाक भावले युगांक बाब तुमचे उलोवप. देव बरें करूं. आता तुमचे मुखार येतात मुखेल उलोवपी भोमानेस्त राजेश पेडणेकर. खरे म्हळ्यार राजेश बाबाक वळख लागच ना. गोयचे नाटक आणि फिल्म हो विषय जेन्ना येता तेन्ना आमचे मुखार उबो रावता तो राजेश पेडणेकरा सारको खडेगाठ अभिनेतो. फाटली 3 दशकां अभिनेतो म्हूण ताणें ह्या मळार इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोंकणी भाशांतल्यान कलाकृतीन दोळे दिपकावपी अभिनय केला. महाराष्ट्रातले राज्य नाट्य सर्तीन तांकां 4 खेपो सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचो पुरस्कार लाभला. तशेंच 1995 वर्सा तांकां देखणी दुराय ह्या फिल्माक लेगीत सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचो पुरस्कार फावो जाला. 2013 वर्सा प्रदर्शित जाल्ल्या दिगंत ह्या फिल्मान तांणी मुखेल भूमिका केल्ली आसा. के सेरा सेरा हे राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्या फिल्माचे ते निर्माते जावन आसात. तांणी दौलत, ओ लाला, ग्लोरी सारख्या फिल्मांनी भूमिका केल्यात. काजरो या फिल्माचे ते सर्जनशील निर्माते असले. या फिल्माची निवड 2019 वर्सा जाल्ल्या मुंबई चित्रपट महोत्सवान आणि आंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सवान जाल्ली आणि कितलेशेच पुरस्कार आणि मान भोवमान तांणी जोडल्यात. राजेश बाब, तुमकां हे कार्यावळीक मना काळजासावन येवकार. हॅलो, नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळ आणि कोंकणी वाचन विश्व हांणी ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या त्या खातीर तांचे अभिनंदन. आणि अशे एक्टिविटी जेन्ना करता तेन्ना एक डिस्कशन जाता, एक आदान प्रदानय जातली और स्पेशली फिल्माची. कारण आम्ही फिल्मां जेन्ना करतात तेन्ना शो आसता तेन्ना डिस्कशन जाता. आफ्टर द फिल्माच्या मागीर डिस्कशन जाता, स्पेशली फिल्म फेस्टिवलाक आसता तेन्ना. पण जेन्ना हे अशें जेन्ना जाता की एक
प्रत्येक जण आपापले विचार मांडटात आणि कारण का आता जशें दिगंतान हांवें काम केलां, ज्ञानेशान इतलें सुंदर बरयल्लें आणि डिरेक्ट केल्लें, कॉन्सेप्ट ब्युटिफुली मांडिल्लो. आणि ऑफकोर्स आमचो काजरी मुवी जी आसा तो म्हणजे प्रत्येक गोष्टीन हांव इन्वॉल्व आशिल्लो. क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर म्हणून. क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर इज नॉट ओनली पर्सन हू इन्वेस्ट मनी बट इन्वेस्ट हिज टायम अँड शेअर हिज वॉट एव्हर नॉलेज जी आसा आमचे कडेन ती थंय घालून की तो पिक्चर बऱ्या तरेन पावचो. आता साहित्य कोंकणी पिक्चरान, लिटरेचर कोंकणी पिक्चरान आता पयलींच्यान मेन म्हणजे कोंकणी पिक्चर बऱ्या साहित्यान व्हेरी लिमिटेड येता. एक म्हणजे तो पिक्चर काडपाचो म्हणजे हाजो पयशाचें लिमिटेशन आसता. ते खंय पावतले आनी ताज्या पासून पयसो तो परतो मेळटलो काय ना हाजी शाश्वती नासता और जवळ जायच ना. ही एक फक्त एक व्हडली उमेद जेचे पयशे परते मेळना. गव्हर्मेंट सांगता पयशे येता म्हणून बट दॅट इज नॉट ट्रू. पण एक आवड आणि हे साहित्य पावचे लोकांपर्यंत पावचे म्हणून हे बरें दिसता. म्हणून कमर्शियली ही पिक्चरां वायबल जायना. पण ऑफकोर्स हाका प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो की तुम्ही फेस्टिवलाक धाडपाक शकता आणि त्या खातीर एक लोकांपर्यंत पावता. आणि जशें आता भारतीबाईन म्हटलें की अबाउट पलतडीचो मनीस, हांव आतां तिणें सुंदररित्या ताजें विश्लेशण केलां. जशें पलतडीचो मनीस म्हणजे ही वॉन्टेड टू कट बॉन्ड्स विथ द सोसायटी. ऍक्च्युली पलतडीचो मनीस ऍक्च्युली एक पलतडीचो म्हणजे कोणी म्हणटलो ब्रिज इज अ मेटाफॉर तातूंत आसा. सो इट इज महाबळेश्वर सैलांची ती स्टोरी आसा आणि इट इज ब्युटिफुली इट वॉज रिटन आणि लक्ष्मीनारायण शेडगांवकरान ती फिल्म केल्ली. अँड एक जशें मानसीन म्हटलां की एनी इलिटरेट पर्सन कॅन कनेक्ट टू लिटरेचर थ्रू फिल्म्स. म्हणजे फिल्म्स इज सच अ ब्युटिफुल जैसे इट इज अ 3-dimensional or multi-dimensional visuals where there is scope for expression of ideas. That is फिल्म ते काम करता. जसं सर्वेशान आता काजरो बद्दल सांगले. काजरो एक बिकॉज आय वॉज इन्वॉल्ड इन द क्रिएटिव्ह सायड इन आशिल्लो तेन्ना आमकां अशें दिसलें की ही स्टोरी ताजें जें जगणें आसा तें कंटिन्युअस दाखोवचें की कितें घडटा. पिक्चर आसा 2 वरांचो. हे सगळें घडटा 2 वरांनी त्याच्या आयुश्यान कशी उलथापालथ जाता. त्याची बायल मरता, मागीर समाज म्हणटा ओके आता आमकां तुजी गरज ना म्हणून आता ते इलेक्ट्रॉनिक वाद्य हाडटा. कोण तरी सांगता इलेक्ट्रॉनिक वाद्य हाडटा. सो मशीन रिप्लेसीस द ह्युमन. तातून तो भाग आयला. आणि आता गरज ना तांची म्हणून ताका म्हणटा ना तू आता तुझ्याकडे कोण ना, तुझे मनीसय कोण ना, तुझे रिलेटिव्ह कोण ना आता ढोल वाजोवपा खातीर. आता पयलीं ढोल वाजोवप हे ते लोक करताले अशें तातूंत दाखयलां. ते कित्या खातीर? कारण ढोलाची जी चामडी आशिल्ली ती जनावरांची वापरताली म्हणून ढोल कोण वापरपाचे ना, फक्त तेच तांकांच ते ढोल वाजोवपाक दिताले. आणि इतलें आशिल्लें की अस्पृश्यता इतली आशिल्ली की एक चली जेन्ना आवय बरोबर वता, फॅमिली बरोबर वता, सर ती ताका मारता, तिळग्याक मारता. तर तेन्ना आवय येता, आवय पळयता आगो तिका शिवना न्ही तूं, आपडना न्ही.
तर उडय ती बडी उडय. सो ती बडी सुद्धा त्या धाकल्या भुरग्याक उडोवपाक लायता. म्हणजे तो बडीचो स्पर्श सुद्धा नाका जो हाजे कडेन केला तो, अस्पृश्याकडे केला तो नाका. म्हणजे त्या विचारांतल्यान you are creating another generation who is going to believe the same अस्पृश्यता. सो हो जो वन ऑफ द आस्पेक्ट आसा, जसं ताणें सांगलें सर्वेशान म्हटलें की आनी की जेन्ना तो आपल्या खांदार घेवन वता तो तिका हें करपाक पळयना, दुखोवपाक पळयना. मोडे आसा पण उलयना. तिच्या कडेन उलयता तो, तिच्या कडेन उलयता, जाणा मुगो तूं अशें अशें आशिल्लें, म्हाका दुसरो केन्ना आवडना, एज इफ शी इज लाय ऑन हीज बॅक. बिकॉज ताका ताच्या आयुश्यान कोण ना, फक्त तेच आशिल्लें, गोकुळाच आशिल्लें. पण नाव दॅट गोकुळा इज डेड, बट स्टील ही इज नॉट in a way accepting that she is dead but not accepting. आणि म्हणून तो खानार तिच्याकडे उलयता, बिकॉज ताजेकडे उलोवपाक सगळे समाज ताका दूर करता. पण तो म्हणटा म्हजे बरोबर गोकुळ्या आसा, ताजी बॉडी आसा, पण शी इज विथ मी. म्हणून तो तिच्याकडे संवाद साधता. आणि एक प्रसंग आमी केल्लो म्हाका याद आहा, आणि हो सुचिल्लो सुद्धा प्रकाश बाबा कडेन हांव उलयल्लो तेन्ना. हांव जेन्ना रेकी करपाक वतालो लोकेशनाची, तेन्ना एक टेम्पो दिसलो. सो टेम्पोंतल्यान एक म्हस वताली, अशी क्रॉस जाली. तेन्नाच प्रकाश बाबाक सांगलें, म्हटलं प्रकाश बाब आमी हो असो सीन घालपाक जमतलो काय म्हणून खंय तरी, की एका वाटेन टेम्पो येता, जनावर वता, आणि त्याच फ्रेमीन तिळगो आपल्या गोकुळेक खानार मारून क्रॉस करता. म्हणजे जनावरांक सुद्धा गाडी मेळटा, पण हाका गाडी बिडी काय मेळना. तो म्हणटा तूं चलूंक लाग म्हणटा, समाज म्हणटा ताका चलूंक लाग म्हणटा. आणि तेन्नाच्यान तो फक्त एक लूक दिता, आणि तो मागीर परतो मागीर उदकांतल्यान ताजो ट्रॅव्हल आसा, मागीर तो वता. जशें सर्वेशान सांगलें की मनीस झाड आणि मनशा भितर तो संबंध बी तो डायलॉगाचो. आणि जेन्ना लास्ट जेन्ना तो तिच्या हातान पयशे असता, ती स्वाभिमानी असता, तिच्या हातान पयसो असता जो दिल्लो असता, जमीनदारान तिच्या आवयक दिल्लो असता. ओके, तिच्या खातीर तो मौल्यवान असता. तो एक्चुअली तितलो व्हडलो हें नासता, मौल्यवान नासता, पण ताच्या खातीर तो मौल्यवान असता. तेन्ना तो हातांतल्यान ताका कळटा तिच्या हातान आसा तो, तेन्ना रडटा तो, वायट दिसता दॅट शी इज होल्डिंग इट. आणि ती स्वाभिमानी असता, आणि तिने सांगून दवरलेले असता की कोणाचे काय दवरू नाका, कोणाचे रीण दवरू नाका सदांच. सो त्या खातीर ती आपलो घरांच्यान मरता तेन्ना ती तो पयसो, जे मौल्यवान वस्तू आहात तिच्या खातीर, ती हातान दवरलेली असता. आणि तेन्ना ताका रिवील जाता हातान कित्याक दवरला. तेन्ना तो पळयता की स्वाभिमानी हा रीण, समाजाचे रीण दवरू नाका, हाजो अर्थ हा समाजाचे रीण दवरू नाका. आणि म्हणून तो मागीर उठ्ठा, आणि तो पयलो कॅमेरा समोर आसा, तो मौल्यवान चीज पयसो दर्या तो उडयता कॅमेरा कडेन, म्हणजे समाजाक उडयता. आणि तो आपली कुदळ घेता, आणि कुदळ घेवन जमनीर एक धपको मारता. तो धपको मारता म्हणजे ऍक्च्युअली तो समाजाचेर घाव घालता, समाजाचेर तो सूड उगयता असे म्हणी येता. म्हणून तो समाजाचेर घाव घालता की ही अस्पृश्यता बी आसा म्हणून, की म्हणजे ही रिबेल्स, की आपली बायल गेली, हे गेली, ते गेले, सगळ्यांक गेले आपले. आता म्हाका काय ना, खंय वचपाक ना, की ताणें सांगिल्लें आसता की परत्या गांवांत येवप ना, आता खंय वतलो. म्हणून त्या रागान तो जमनीर ती कुदळ मारता, आणि तो आपलो राग और आपली एक्सप्रेशन व्यक्त करता. सो तो म्हणून 2 वरां जेन्ना आमी प्रकाश बाबा कडेन उलयले, म्हटलें आय थिंक हो आमी अनकट बी करपाक मेळ्ळ्यार बरें, की समाजाचे सुद्धा तातूंत एक विद्रण रूप येतलें.
म्हणून तो कॅमेरा कंटिन्युअसली एका एक्सप्रेशन वता, हाजे कडेन वता, ताजे कडेन वता. मागीर ताजी जी घालमेल आसता गोकुळ्या आनीक तिळग्याची जी घालमेल आसता ती कंटिन्युअसली तेजें चलप चलप कंटिन्युअसली लोकांकूय कळुनी, मतलब अशें वेगळ्या तरेन पावुनी. म्हणून म्हणटा की साहित्य, फिल्म्स कॅन डिलिव्हर द लिटरेचर इन मोर बेटर वे, इन मल्टी डायमेन्शनल वे, की तातूंत एक्सप्रेशन ऑफ आयडियाज कितले वेगळ्या वेगळ्या तरेन करपाक शकता. यू नो, सो दॅट वॉज व्हेरी नायस. आता युगांकाचे दिगंत इतले डिटेल मांडले युगांकान व्हेरी ब्युटिफुली. आणि ज्ञानेशान ताजेर खूप विचार फिल्माचेर केला. आणि इतले डिस्कशन आमचे आसताले, रायट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ डिटेलिंग, देन कस्ट्युम्स. सो तातूंत सुद्धा इतले म्हणजे सुरवातेक इतले की कळनाशिल्लें कितें, म्हणजे जेन्ना स्क्रिप्टींग जेन्ना जाली, जेन्ना वाचपाक लागले. पण स्लोली बिकॉज ऑफ द कॅरेक्टर वी हॅव टू आस्क कित्या खातीर, हें कित्या खातीर, तेन्ना कळ्ळें की कितलें सुंदर आनी कितलें डिटेलिंग ज्ञानेशान ताचो विचार केला. की एव्हरी सीन, जशें युगांकान इतले डिटेलिंग, म्हणजे म्हाका ती फिल्माची याद जाली की इतले सुंदर की. आणि तो ऍक्च्युली विचार कसो आहा की धनगर एका जागेर रावना. आता ते वेगळी गजाल जाली, पण ते कित्याक तांचो विचार आसा, एका जाग्यार कोणें मनशान वस्ती केली की निसर्गाची नासाडी जाता. म्हणून जेन्ना ताका कळटा की आपलो चलो आर्किटेक्ट जाता, पयलीं ताका आर्किटेक्ट, तातूंत डायलॉग आहा रातचो विचारता, आर्किटेक्ट केते म्हणून ते धनगर भाशेन की कितें तें अशें. मागीर ताका कळटा की तो घर बांदतलो, हें करतलो. म्हणून तो रागार जाता, तो थंय वचून हाजेर वता, जंगलान वता आनी बायलेक सांगता, हो असो आतां आर्किटेक्ट जावपाचो आहा, तो आर्किटेक्ट जावपाचो आहा, म्हणजे सगळें खणटलो, माती खणटलो, हें करतलो, निसर्ग पिड्यार करतलो. म्हणजे ताका दिसता की ही हॅज बिकम अ रेबल. तो धनगर जी तांची संस्कृती आहा त्याच्या विरुद्ध वचून हो सगळो आता नासाडी करपाचो आसा. सो दॅट इज सो ब्युटिफुली रिटन. अँड ऑफकोर्स जेन्ना फिल्म आहा तेन्ना तुमकां वेगळ्या वेगळ्या तरेन विचार मांडपाक मेळटा. एक पुस्तकांतल्यान, ऑफकोर्स पुस्तकां सुद्दां कितली थोडी इतली डिटेल बरोवन एक दृश्यच समोर हाडटात. पण फिल्म्स कॅन हॅव मोर, इट कॅन हॅव मोर साऊंड इफेक्टांतल्यान एक त्या लिटरेचर आनीक एक बऱ्या तरेन पावता. कस्ट्युम्स आसता, देन एक्सप्रेशन्स आसता. सो लिटरेचराक ते आनी लोकांपर्यंत एक कन्विन्सिंग तातूंत पावता. यू नो, people can view it. And तशें म्हणटा न्ही, any literate person who sometimes doesn't know read or write can connect to films through literature. आता गोंयान कितलेशे बरे बरे रायटर आसा. गोंयान सुद्दां न्ही म्हणना हांव म्हणना, कन्नडा आहा, मागीर मँगलोर आसा. कितलेशे बरे साहित्यकार आहा, बरे लिटरेचर बरयतात. जशें गोंयान आमचे दामोदर मावजो आहा, कमलाकर म्हाळशी आसा, रमेश वळेकरान थोडे बरयल्या, पर्येकरान डॉक्टर प्रकाश पर्येकरान तांणी बरयला. तर म्हाका अशें दिसता की जितले पुस्तकां केन्ना केन्ना वाचता, आतां सगळींच पुस्तकां वाचपाक म्हाका फावना, पण जेन्ना डिस्कशन जाता ह्या एका स्टोरीच्या, खंयच्या एक स्टोरीच्या शोधान आसता की खंयचे तरी एक बरें लिटरेचर मेळचें आनी ताजेर एक फिल्म जावचें की लोकांपर्यंत पावचें. आनी ताजे पासून तो आस्वाद आसा की त्या
एक बेस्ट म्हणजे लिटरेचर असता तातूंतल्यान ते कस काढून ताजो डिस्कशन करून स्पेशली त्या रायटरा बरोबर ज्याचे लिटरेचर आसा ताज्या बरोबर ते डिस्कशन करप जाता ते खूप आनंददायी जाता. म्हाका तरी डॉक्टर प्रकाश पर्यंकरा बरोबर हांव काजरो खातीर बसतालो कंटिन्युअसली की ही स्टोरी ही कशी जातली, कशें अशें करपाक मेळटलें काय, अशें करपाक हो सीन घालपाक मेळटलो काय. तो दे ऍड सो मच व्हॅल्यू. ते लिटरेचर आणीक पॉवरफुल जायत वता. ते लिटरेचर आणीक एक इंटरेस्टिंग जायत वता. आणि कितें जाता ताका बिकॉज अ फिल्म मेकर वील लूक इन टू विज्युअल्स. ताका विज्युअल्स येता आणि तो जेन्ना डिस्कशन जेन्ना करता ताज्या बरोबर तेन्ना द रायटर हेल्प्स हिम ऑल्सो अगेन की येस हांव कदाचित हें हांव रिरायट करता और ओके तातूंत आनीक कितें तरी घालता की तें आनीक सीन्स आनीक बरें जावचें. तर म्हाका अशें दिसता की की रायटर्स रियली कंट्रिब्यूट टू द फिल्म्स आणि स्पेशली कोंकणी फिल्मांक. आतां हालीं कोंकणी फिल्मां खातीर आमकां खुबशे नॅशनल अवॉर्ड बी मेळटा. ऑफकोर्स तुमी प्रत्येक वर्सा मेळपाक जाय अशें ना. मेळपाक जाय अशें ना. दे चूज दॅट वेदर इट इज गुड म्हणजे तांकां दिसत तशें. जशें के सेरा हांव म्हणपाक शकता. के सेरा अगेन तातूंत प्रोड्यूस केला, हांवें कामूय केलां. राजू शिंदेन बरयल्लें. ताजी एक्चुअली के सेरा ती स्टोरी आसा ताणें पयलीं बरयल्ली आणि मागीर जेन्ना पिक्चराचो विचार जालो म्हजो आनी ताजो की पिक्चर सो देन ही इलॉबरेटेड ऑन दॅट आणि ती ताजी एक फिल्म जाली. आणि इतलो की जेन्ना आमी गेले तेन्ना थोडी पयलीं कोंकणी फिल्मां आयली तांकां नॅशनल अवॉर्ड मेळिल्ले. सो देन कोंकणी फिल्म म्हणजे आमचें लिटरेचर एक राष्ट्रीय पंगडाचेर पावता किंवा इंटरनॅशनली आमी ते पावयता आमचें लिटरेचर, कोंकणीतलें लिटरेचर. तेन्ना आनंदच जाता. आणि जेन्ना ते लोक डिस्कशन करता बिकॉज इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलान कशें आसता आफ्टर वी प्रेझेंट द फिल्म तेन्ना लॉट ऑफ बिग पीपल, लॉट ऑफ लिटरेट पीपल ऑफ फिल्म्स ते तुका अशें क्वेश्चन विचारता की तातूंत तुजी नॉलेज वाडटा. आणि केन्ना केन्ना तुकाय दिसता अशें हांवें इतलें बरें केलें हांवें अशें दिसता. म्हणजे ती एक थाप आसता तांची एक शाबासकेची थाप आसता. आणि तातूंत केन्ना केन्ना अशें ना की तें पटलाच ऑर तें सारकें आसाच हांवें केलां तें. पण एटलिस्ट एक कळटा की हें जालां तें कितें करता तें की फुडें आमकां उपयोगी पडटलें. त्या खातीर एक हें आसता. एक म्हाका तरी खूब बरें दिसता जेन्ना हांव अमेरिकेक जेन्ना हांव गेल्लो के सेरा ते वी वन अ स्पेशल ज्युरी अवॉर्ड थंय. आणि तांणी विचारलें खंय गोंय. ओके कोण हें बरयलां, कशें बरयलां, हें बरयलां. नो ऑल दीस थिंग्स. आतां मुंबय फिल्म फेस्टिवलाक जेन्ना आमी सिलेक्ट जाल्ले काजरो खातीर सो तेन्ना सुद्दां जेन्ना लॉट ऑफ डिस्कशन वॉज ऑन द लिटरेचर ऑफ द फिल्म म्हणजे स्टोरी ऑफ द फिल्म. ताजेर खूब एप्रिशिएशन जालें आणि विचार खूब जालो. त्या खातीर म्हाका अशें दिसता की जशें पुंडलीक बाब आसा ते खूब म्हणजे जशें सुरींग बी तांणी बरयलां आनी ताजेर पिक्चर जालो, सुरींग पिक्चर जालो. आणि आमचे कडेन खूब बरें बरें लिटरेचर आसा आणि रायटर्स अजुनूय बरे बरे नवीन येता. और जशें म्हटलें हांवें दामोदर मावजो हे खूब जाण आहा. म्हणून हांव फार म्हणटा की तांचे कडेन इतलें लिटरेचर आसा की फक्त आमी वाचपाक जाय तें. तर तेन्ना कळटलें की ह्या लिटरेचराचेर और ह्या स्टोरीचेर फिल्म जावपाक शकता. आणि
म्हाका दिसता आयज भारती मॅडमान वा सर्वेशान युगांकान हें जें मांडलां सिनेमा बद्दल तें खूब गरजेचें आशिल्लें की लोकांक पर्यंत येवचें अशी असली कार्यावळ येवची अँड लोकांक कळचें की कोंकणी फिल्मांत सुद्दां कितलें बरें लिटरेचर आसा ओके आनी जेन्ना आतां ह्या तिगांनी इतलें डिटेलीन इतलें उलयल्या तेन्ना लोकांक कळटलें की इट हॅज कोंकणी लिटरेचर हॅज सो मच पावर टू क्रिएट अ गुड फिल्म आतां कन्नडा फिल्म आसा म्हणजे कन्नडा कोंकणी और बँगलोरी कोंकणी तांची फिल्मां येता पूण फ्रँकली म्हाका थंयचें लिटरेचर मातशें कमी बिकॉज ऑफ द कदाचित भाशे खातीर आसत वाचप मातशें हें जाता पण इफ ते एका कॉमन भाशेन हें लिटरेचर आमकां मेळत तर बरें जातलें की आमकां ताजो एक्सपोजर मेळटलो की त्या स्टोरीचेर तें लिटरेचर सुद्दां खंयच्या तरी फिल्मांनी केन्ना फिल्म आमी स्टोरी सोदत आसता खंय कितें घडटा हें सुद्दां काजरो सुद्दां इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी वीच हॅपन्ड इन बिहाराक घडिल्ली आहा ती की अस्पृश्य आशिल्लो आनी ताका आपली डेड बॉडी बायलेची डेड बॉडी कॅरी करची पडली ती थंयच्यान साहित्य आयलें अशें म्हाका दिसता की बऱ्यांतली बरी लिटरेचर येवचें की तातूंतल्यान फिल्मां जातली अँड आतां वाचन लोकांचें हालीं कमी जालां वाचन इन सर्वसाधारणपणे म्हणजे खुबशे कडेन पयलींचे भशेन बिकॉज देर आर मोर टीव्ही आसा हें आसा म्हणजे डायवर्शन जालां सो भाशणां हें वाचन कमी जालां सो तेन्ना लिटरेचर विज्युअल फॉर्मान जेन्ना चडांत चड येतलें तेन्ना आमचें लिटरेचर कोंकणी लिटरेचर धरा ऑर खंयचें लिटरेचर ते चडांत चड लोकां पर्यंत पावतलें म्हणजे तो एकदम सुशिक्षीत असो जाय असो येना कोणी जशें मानसीन केलें की इट कॅन कनेक्ट टू लिटरेचर एनी इलिटरेट पर्सन कॅन कनेक्ट टू द लिटरेचर थ्रू द फिल्म्स तर कितें जालें हो टॉपीक आसा हें आमचें कार्यावळ आहा ती डिस्कशनाची मातशी कमी आसा सो इट इज ओनली द प्रेजेंटेशन एंड टॉक वॉट आय एम डुईंग हे आतां म्हजे विचार जे हांव उलयलां ते तशें युगांकान म्हटलें की एनीबडी कॅन हॅव देर ओन एक्सप्रेशन्स एंड मतां मांडपाची तांकां संद आसा and they may or they may not agree with me but हे म्हजे विचार आणि अशाच चडांत चड कार्यावळ कोंकणी भाशा मंडळ and वाचन कोंकणी वाचन विश्व हे घडोवन हाडटा आणि म्हाका हांगा उलोवपाक आपयलो त्या बद्दल हांव तांचो आभारी आसा and again congratulations to Bharti Bai, Sarvesh and Yugank इतले सुंदररित्या हे प्रेझेंट केला कोंकणी म्हणजे लिटरेचर इन फिल्म्स ह्या विशयाचेर इतलें ब्युटिफूल प्रेझेंटेशन जालें त्या खातीर तांच्या कॉंग्रॅच्युलेशन्स अभिनंदन तांचे थँक्यू राजेश बाब हे गोयच्या मराठी कोंकणी फिल्मातले घसघशीत नाव तांणी फिल्मान येवचे आदी गोयचे माचयेर अभिनयांतल्यान आपलो खाशेलो छाप दवरला नाट्य सर्तींनी इनामां जोडल्यात आतांय तांणी घसघशीतपणान आपले मत मांडून गोयच्या फिल्मातली पुराय आंगां आनी
प्रश्न आमचे मुखार दवरले. आमच्या गिन्यानान भर घाली. देव बरें करूं राजेश बाब. ह्या वेळार आता आमी प्रेक्षकांच्या मनान कसलेय प्रश्न उप्रासले आसत जाल्यार ते आमी घेतात. तांणी आपले प्रश्न जे आसा ते चॅट बॉक्सान मुजरत घालचे. आमी ते घेतली. राजेश बाब, तुमकां एक प्रश्न आयला. बाय माया खरंगटे, बाय माया मोरजकर हांणी तुमकां एक प्रश्न केला. तांचो प्रश्न असो आसा: कोंकणी चलचित्रां हेर भारतीय भासांनी अणकारीत जाल्यात वय? राजेश बाब, आयकता. प्रश्न परत एकदा वाचू. हय सांगा. हय सांगा. कोंकणी चलचित्रां हेर भारतीय भासांनी अणकारीत जाल्यात वय? हो माया मोरजकर हांणी तुमकां प्रश्न केला सर. अजून तरी म्हणजे तशें जायना. जेन्ना कितें जाता, जेन्ना एक फिल्म आसता, जशें पुस्तकाचें लिटरेचराचें वेगळ्या वेगळ्या भाशेन ट्रान्सलेशन जाता, तशें अजून तशें जावना. आमकां एक संद आयिल्ली जी के सेरा सेरा इस्रायल थंय रिलीज जावपाची म्हणून, इस्रायल. आनी तातूंत तांणी अशें ठरयल्लें की ती लँग्वेज, बिकॉज इट हॅज टू बी डब्ड ऑल्सो. म्हणजे नॉट ओन्ली सबटायटल येता. कित्याक तेन्ना प्रत्येक फिल्मान कॉम्पिटिशनाक वता, हे फिल्म फेस्टिवलाक वता तेन्ना इंग्लीश सबटायटल आसता. पण तांकां अशें तांणी ठरयलें की डब करचें म्हणून इस्रायल भाशेन. आनीक प्लस सकयल आयदर इस्रायल लँग्वेज, हिब्रू लँग्वेज ती घालची. पूण म्हाका दिसता आनीक मँगलोर खंयचे फिल्म्स गेला दुसऱ्या भाशेन, म्हणजे ताका ट्रान्सलेशन जाला जाल्यार हांव नकळो. बिकॉज आय थिंक वन ऑफ द कोंकणी फिल्म म्हाका दिसता इस्रायलाक रिलीज जाल्लें. पण आय डोंट नो वेदर दॅट इज ट्रान्सलेटेड. मे बी सबटायटल तातूंत तांच्या भाशेन आसतले, पण म्हाका दिसना की लँग्वेज चेंज केल्ले अशी. सो कोंकणी भाशान अजून म्हाका दिसना की जाला अशें की ट्रान्सलेशन ऑफ डायलॉग्स. आमकांय दिसता की लोकांक पावचें, ट्रान्सलेशन ऑफ डायलॉग जावचें म्हणून. सो हे लिटरेचर आनी फिल्म्स लोकांपर्यंत चडांत चड लोकांपर्यंत पावचें अशें. देव बरें करूं राजेश बाब. हे कार्यावळीन खूपशे प्रेक्षकांनी आपापली मतां व्यक्त केल्यात. आणि अशें बेचीक म्हळ्यार हांव तुमच्या मुखार सांगता ती म्हळ्यार उर्वशी खान कवळेकर हांणी अशें मत व्यक्त केलां: सिनेमाची पड्ड्यावेलीची काणी न्हय तर पड्ड्या फाटली प्रक्रिया सुरेख रितीन उलगडून दाखयल्ले खातीर युगांक बाबाक परबी. कार्यावळीची सूत्रबद्ध आयोजना खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचे अभिनंदन. राजेश बाब, तुमचे अभिनय क्षेत्रातले कार्य सगळ्यांकच खासा करून नवोदितांक देख दिणे आसा. देव बरें करूं. तशेंच सुदेश नायक म्हणटात, सगळ्या मानेस्तां कडल्यान एक नवो आनी बरो विचार तांकां आयकुपाक मेळ्ळो. भास्कर रामदास शेट्टी म्हणटा, तांकां तुमची व्याख्यानां खूब आवडली. सगळ्यांक परबी तांच्यांनी भेटयल्या. तर अशे तरेन आमी कार्यावळीच्या निमणे पावण्यार पावल्या. हांव फुडलीं सुत्रां बाय प्रणिता रेडकर हाचे लागीं ओंपतां.
कार्यावळ सोंपोवच्या आदी हांव मानेस्तां लागीं मागतां, जर तुमकां ह्या कार्यावळी विशीं कितेंय उलोवपाचें आसत जाल्यार तुमी मुजरत तुमचें मत मांडचें. हॅलो हॅलो म्हाका इतलें म्हणपाचें आशिल्लें की सुरवातेक तांत्रीक गजाली घडल्यो बिल्यो सो ऑफकोर्स म्हाका दिसना कोणाक ताजे बद्दल आक्षेप आसा, पण आक्षेप आसपाकूय जायना की तांत्रीक ह्यो गजाली घडटा बिकॉज कोणाचो वायफाय सारको नासता, कोणाचो सो मेन म्हणजे विचार. जशें कोणें म्हटलें, मानसी तुजो व्हिडिओ ऑफ कर, ओके, आणि फक्त शी वॉज ओनली ऑडिबल आणि तातूंतल्यान तिणें आपलें व्यक्त केलें. तर म्हणजे आय एम रियली एक्सायटेड, म्हणजे हो असो कितें तरी वेगळो घडून हाडलो, बिकॉज हें अशें घडटा असे कार्यक्रम, बट मोर ऑफ ऑन लिटल मोर ऑफ इंटरनॅशनल लेवलाचेर आसा अशें घडप जाता. अँड हो आमच्या म्हाका दिसना कोंकणीन मराठीन अशें घडटा, म्हणजे मराठी साहित्य आनी फिल्माचेर अशें जाता अशें म्हाका दिसना, वा खंयच्या भाशेन अशें जाता अशें दिसना. पण हें कोंकणी भाशा मंडळान आनी कोंकणी वाचन विश्वान हें घडोवन हाडला की असो एक वेगळो एक प्रयोग म्हणून येता की विच वील बी बिकम मोर सक्सेसफूल, आणि हें अशें चालू दवरचें आणि जेणे करून लोकांक पर्यंत हें पावचें. बिकॉज दे आर ब्युटिफूल प्रेझेंटेशन जशें जालां आतां तिगांचें, जें ब्युटिफूल प्रेझेंटेशन जालां, म्हाका दिसता की people would love to know about Kokni literature asum through films asum, पण at least they'll be delighted to look at, म्हणजे जी स्टोरी जी नरेट केल्या, म्हणजे सर्वेश और भारती मॅडमान और युगांका इतली स्टोरी इतले डिटेल त्या लोकांनी हे केल्या, म्हणजे खरेंच म्हणजे ह्या लोकांनी पळयलां ताजे कोंकणी लिटरेचर इज रियली पावरफुल. थँक्यू सो मच. आणि लोक म्हणजे जे ऑनलायन रावल्या आणि पळोवपाक आयकपाक तांचे सुद्धा मनाकाळजांत आभार तांचे. आणि अशेंच लेट्स कम टुगेदर फॉर more and more presentations. Thank you so much. Thank you. देव बरें करूं राजेश सर. आनीक कोणाक उलोवपाचें आसा? ना दिसता. आमी ह्या कार्यावळीच्या शेवटाक पावल्या. आयज आमकां साबार तांत्रीक अडचणींक तोंड दिवचें पडलें आनी हाका लागून ही कार्यावळ मातशी उसरा सुरू जाली. म्हण सगळ्यान पयलीं हांव दिलगिरी व्यक्त करतां. फिल्मां पळोवपाक आमकां सगळ्यांक आवडटा, मागीर ती बॉलिवूड आसूं, हॉलिवूड आसूं वा हॉलिवूड आसूं. गरजेचें कितें? फिल्मांचो आस्वाद घेवप. मुळान जशी भारतीय फिल्मांची उदरगत जाल्या तशी कोंकणीच्या मळार जाली ना. मात कोंकणी भाशेन निर्माण जाल्ली ही फिल्मां मुठभर जरी आसली तरी अंतरराष्ट्रीय पावड्यार गाजल्यात म्हणपाक आमकां अभिमान भोगता. दर चलचित्राक एक शेवट आसता, तशीच आमी आयच्या कार्यावळीच्या शेवटाक पावल्यात. आयचे कार्यावळीक सोबाय हाडपी आमच्या मानेस्तांक हांव ह्या समयार दिनवाजता. भोवमानेस्त सर राजेश पेडणेकर, दोतोर भारती फळारी, भोवमानादीक युगांक सर आनी बाब सर्वेश, तुमी आमच्या प्रेक्षकांक फिल्मा कडेन पळोवपाची एक नवी नदर भेटयली म्हूण तुमकां हांव परबीं भेटयतां.
प्रेक्षकांची गरज सगळ्यांक आसता, मागीर ती फिल्मांनी जावं वा कार्यावळींनी. बरे आनी खरे प्रेक्षक मेळप सोंपें न्हय, मात ह्या बाबतींत कोंकणी वाचन विश्व सदांच भाग्यवंत आसा. आमकां आमचे प्रेक्षक वर्ग केन्नाच निराश करिनात. आयची कार्यावळ गुगल मीट तशेंच कोंकणी वाचन विश्वाच्या फेसबूक पेजीर लायव्ह आशिल्ली आनी ह्या वेळार जवळ 100 प्रेक्षक आमकां लाभिल्ले. तांकां हांव मनाकाजांचान दिसभासता. तुमचो मोग असोच आमकां मेळत रावचो. कोंकणी वाचन विश्वाची मुखावयली कार्यावळ 11 मार्चाक जावपाची आसा. ह्या कार्यावळींत तुमी खंयच्याय भारतीय वा विदेशी भासांतल्यान पुस्तकांचेर उलोवप करूंक शकतले. ह्या कार्यावळींत वांटो घेवपाक तुमी कोंकणी भाशा मंडळाच्या ईमेल आयडीचेर संपर्क सादचो. कोंकणी भाशा मंडळा वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक निरोप दिता आनी परत एकदा देव बरें करूं.